प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी 17व्या सडेकालाच्या आयतारांत भितर सरल्यांत आनी ह्याच आयताराक आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार सर्गीचें राज शेतांत लिपयलेल्या एका तेव्या पोरी. हो विशयाचेर आमी लक्ष घातना आमी दर एकली आमच्या जिवितांत आमी जाणात आमचें कितेंच तरी म्हत्वाचें आसा जाल्यार आमच्या घरांत जाल्यार आमी लिपोवन दवरतात. कित्याक आमी जाणात आमची म्हत्वाची वस्त कोणूय चोरून व्हरत वो घडये केन्नाच ना जायत हें आमी चिंतून आमी घडये लिपोवन दवरतात. आमी घडये बाजारांत गेलीं जाल्यार आमी जायते पावटी घडये बाजारांत कितेंच आमकां म्हत्वाचें दिश्टी पडलें जाल्यार आमी रोखडेंच आमचे लागीं पयशे आसात ते एकठांय करून आमी घेवंक तयार आसात. ही गोत आमच्या मनीसपणान दर एकल्याच्या सैमान जाल्ली आसा. म्हणटच आयच्या दिसाक आमकां विशय आसा आनी तो विशय म्हणल्यार आमकां सांगता आमकां आत्मीक वाटेन दर एकल्याक आमचें सर्गीचें राज जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. म्हणटच ह्या विशयाचेर लक्ष घातना ल्हानशी गोत तुमच्या कांदार सादूंक सोदता. एकूय राजा आसलेलो. हे राजानूय एके पावटी चिंतलें आपूण आपली सगळी गिरेस्तकाय आपले पोरजेक दितलो म्हणून. आनी जेन्ना ह्या पोरजेक दिवचो दीस आयलो, थारायलेलो दीस आयलोलो तेन्ना सगळी आपली गिरेस्तकाय काडून सोबे माजार आपल्या पोरजेच्या मुखारूय ताणें दवरली आनी लोकांक सांगलें तुमकां कितें बरें लागता तें तुमी विचून काडात. आनी लोक सगलो गांवचो आयलो, ताची आख्खी पोरसां आयलीं आनी दवरलेल्यो वस्तू विचून काडूंक लागले. पूण तांतलें एक ल्हानशें भुरगें आसलेलें. हें भुरगेंय तांतल्यो विचून वस्तू काडचे बदलेक वचूनय राजाक गोट धरलो. आनी तेन्नाच भाव भयणींनो राजा चिंतूंक पडलो हें भुरगें वस्तू विचून काडचे बदलेक येवन आपणाक कित्याक धरून आसा. आनी राजा अजाप जावन ह्या भुरग्या शोवें विचारलें तुका खंयचीच वस्त बरी लागूंक ना जाल्यार तूं कित्याक विचून काडिना येवन म्हाका कित्याक गोट धरता. आनी भुरग्यान जबाब दिलें समज आपणें वस्त विचून काडली जाल्यार तीच वस्त म्हजी जातली. पूण हांवें तरी राजाक गोट वेंग मारून धरलो जाल्यार राजा तर म्हजो जालो जाल्यार उरलेलें सगळी राजवटकी ताजी म्हजी जातली. हय म्हज्या भाव भयणींनो, आज आमकां विशय दिल्लो आसा तो विशय आमकां दर एकल्याक सांगता आमच्या आत्मीक वाटेन आमकां सर्गीचें राज जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. आमकां घडये संवसारांत जायत्यो म्हत्वाच्यो वस्तू आमकां घडये दिश्टी पडटात वो घडये आमकां घेवंक दिसतात वो घडये आमच्या घरांत आसात. पूण आयच्या दिसाक पयलो संदेश आमकां दर एकल्याक फावो केल्लो आसा. आमच्या जिवितांत भोव म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार आमच्या आत्मीक वाटेन तें म्हणल्यार आमचें सर्गीचें राज. आज घडये संवसारांत येताना आमी घडये जायते एकठांय करूंक सोदतात. घडये आमचें दुडू आमचीं भाटां बेसां घडये आमी जायते एकठांय करून आमच्या घरांत दवरूंक सोदतात. पूण आज म्हत्वाची वस्त आमच्या आत्मीक वाटेन म्हणल्यार आमकां सर्गीचें राज जोडून घेवंक नाजाल्यार आमचें जिवीत फळादीक आनी अर्थबरीत जावंक पावचें ना. देखूनच ह्या आयताराक आमकां पयलो संदेश आसा तो म्हणल्यार आमी दर एकलीं हेंच आत्मीक वाटेन आमचें सर्गीचें राज म्हत्वाचें तें सोदून काडून आमी जोडूंक आमकां दर एकल्याक गरज आसा. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आज घडये सगळें एकठांय करूंक आमी घडये भोंवतात आमी घडये कश्ट माडे काडटात. पूण आयच्या दिसाक दुसरी वस्त आमकां कडीत केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक आमचो जेजू गरजेचो. आज घडये सगळें सोदूंक आमी भोंवतात करी आमी घडये हांगा थंय भोंवतात करी पूण आमचो जेजू ना जाल्यार आमच्या घरांत कितलीच म्हत्वाची वस्त आसूं घडये बाजारांत सावन घडये कितलीच म्हत्वाची वस्त आमी हाडून दवरूं पूण कसल्याच फायद्याक पडची ना जेन्ना जेजू आमच्या बरोबर आसना तेन्ना. म्हणटच जे परी ह्या ल्हानशा भुरग्यान ह्या राजाक गोट धरलो आनी आपली राजवटकी घडये आपली करूंक सोदताले तेच परी आमी घडये आत्मीक वाटेन हें सर्गीचें राज जोडूंक सोदता जाल्यार आमकां दर एकल्याक भाव भयणींनो आमकां जेजूची गरज आसा. म्हणटच शेतांत लिपयलेलें हें तेवें आमी सोदून काडटना आमकां दोन वस्तू गरजेच्यो आमच्या क्रिस्ती धर्मांत. पयली वस्त तें म्हणल्यार सर्गीचें राज म्हत्वाचें हें आमी आत्मीक वाटेन जाणा जावंक. दुसरी वस्त तें म्हणल्यार हें घडये सोदून काडटलीं जाल्यार आमकां आमच्या जेजूची गरज आसा. हे दोनूय वस्तू करूंक ह्या आयताराक आमकां बोळ ह्या वेळार भागुया
आनी जेजू सोबे रावन आमची यात्रा करूंक आमकां धीर आनी बोल मागुया.